कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। दाभोळी रस्ते कुशिकचे लोखंडाचे बॅरिकेड कोसळून वीज खात्याचो कर्मचारी स्वप्नील चिनरकार ह्या 30 वर्षाच्या दुचाकी चालकाक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाभोळी विशाल मेगा मार्ट मुखावयल्या रस्त्यार उबारिल्ल्या अवजड लोखंडाच्या बॅरिकेड्सांक क्रेनीन धपको दिल्ल्यान एक बॅरिकेड दुचाकी चालकाच्या आंगार पडिल्ल्यान ताका मरण आयले। कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणाक लागून हो अपघात जाल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। मजगतीं ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या क्रेन चालकाक पुलिसांनी अटक केल्या। काल मंगळारा दाबोळे हांगासर एक अपघात घडलो आणि तातूंत एका युवकाक 30 वर्साच्या युवकाक मरण सुद्धा आयले। ताचे कारण म्हटल्यार फ्लायओवराचें काम चालू आशिल्लें आणि हो जो युवक आशिल्लो तो रस्त्यांतल्यान वयतालो आणि ह्या फ्लायओवराचें काम चालू आसतना थंयसर म्हणजे काम चालू आसतना जे लोखंडी जे बॅरिकेड आशिल्ले ते ताचेर पडून ताका मरण आयिल्लें आसा। आणि काल खंय तरी तो आपलें काम सोंपोवन सडा हांगासर वयतालो आणि रस्त्यार म्हणजे मदींच ताचेर ते बॅरिकेड्स पडून ताका दुर्दैवी अशें मरण आयलें। ताचे उपरांत चिखेली हांगासर ताका हॉस्पिटलान व्हरतनाच ताका म्हणजे वाटेरूच मरण आयिल्ल्याचें सुद्दां आमकां कळटा। जाल्यार सगळी कडेन समज जर पळयलें जाल्यार खंय तरी जायतीं कामां म्हणजे आमच्या गोंयभरांत चालू आसा आणि ताची खंय तरी जे कंत्राटदार आसा तांच्यांनी काळजी सुद्दां घेवपाक जाय। कारण म्हटल्यार काल जे म्हणजे एक अपघात जो दाबोळी हांगासर जालो तो म्हटल्यार सारको म्हणजे दुर्दैवी अशें आशिल्लें। तो आपलें काम म्हणजे सोंपोवन घरा वतना ताका खंय तरी हे अशें दुर्दैवी अशें मरण आयिल्ल्याचें सुद्दां कळटा। जाल्यार खंय तरी जी फ्लायओवराची जी जंय जंय कामां चलता थंयसर कंत्राटदार जे आसा तांच्यांनी काळजी घेवपाक जाय। कारण म्हटल्यार येरादारी ही चालूच आसता आणि हे जे म्हणजे बॅरिकेड्स पडपाचें जे कारण आसा तें म्हटल्यार क्रेनीचो धडक लागून हे बॅरिकेड्स वयल्यान सकयल पडले आणि ह्या एक म्हणजे हो जो 30 वर्साचो जो युवक आशिल्लो ताचेर पडून ताका आत्ताक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। जाल्यार अशेच घडणुक्यो ज्यो आसा त्यो गोंयान खूब कडेन घडत आसात। ताचे खातीर काळजी घेवपाची खूब गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।